कॅश फॉर जॉब स्कॅमात पूजा नायकान मंत्री सुदीन ढवळीकर, IAS अधिकारी निखिल देसाई आणि भौशीक बांधकाम खात्याचो प्रधान मुख्य अभियंतो उत्तम पार्सेकार हांची नांवां घेतल्यात। आपूण मोगोवपाच्या ऑफिसात कामाक आशिल्ले, थंय लेगीत आपणे पैसे घेवन नोकऱ्यो विकल्यात। पूण 2019 वर्सा मेगा नोकर भरती जाहीर जाल्या उपरांत मंत्री सुदीन ढवळीकरान आपल्याक उत्तम पार्सेकार आणि निखिल देसाईक मेळोवन दिल्ले। तू तांच्या वांगडा संपर्कात राव म्हूण सुदीनानूच आपल्याक सांगिल्ल्याचे पूजान जाहीरपणान सांगले। 613 सरकारी नोकऱ्या खातीर उमेदवाराकडल्यान आपणे 17.68 कोटी रुपया घेतिल्ले। हे पैसे आपणे निखिल देसाई आणि उत्तम पार्सेकाराक व्हरून दिल्ल्याचे पूजा सांगता। आपल्याकडेन पुरावे आशिल्ले पूण अटक जाल्ली तेन्ना एक मोबाईल दिवचले आणि दुसरो मार्दोळ पुलिशेन जप्त केल्लो। अटक जाल्ली तेन्ना आपणे उत्तम पार्सेकार आणि निखिल देसाईचे नाव पुलिसांक सांगिल्ले। 2019 जॉइनिंग झाले आम्ही पूजा नायकाकूच घेऊन येलो। सुदीन ढवळीकर आसा तीन डायरेक्टली सांगले की आता तू निखिल देसाई आणि उत्तम पार्सेकर आसा तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट कर, तेजी मेगा भरती आसा, सो तुवें तेंचे कडेन कॉर्डिनेट करून तुवें घेवपाचें म्हणून। सो मागीर हांव ती एप्लिकेशन म्हणजे कोणा रिफर जावन म्हाज्या रिलेटिव्स आनी कोण फ्रेंड सर्कल तेंचे कडल्यान तें एप्लिकेशन घेवन हांवें फुडें प्रोसीड केली आनी तेजो एमावंट अरावंड 613 एप्लिकेशन्स आसले आनी 17.68 CR एमावंट आसा। सो तो एमावंट हांवें तेंचे कडेन पावयला, निखिल देसाई आनी उत्तम पार्सेकरा कडेन पावयला। सो म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की म्हाका तो एमावंट परत मेळोवन दिवचो आणि एविडन्स म्हणजे माझ्या कडेन माझे मोबाईल असले 2 नंबर असले, एक मोबाईल माझा बिचोले काढून घेतलेलो पुलिसांनी आणि बिचोले पुलीस स्टेशन, आणि एक असा तो मातोळा अटॅच असा। मिनिस्टराचे बी नाव सांगलेले, मिनिस्टराचे नाव सांगले पण यांचे दोघांचे नाव सांगले। पण तुका मिनिस्टरान हे केल्ले पैसे घेवपा खातीर? हय, पयलीं तिणी सांगले हांव थंयच व्हरून दितालें। आता ते म्हणटा की थंय IHMचे कितें तरी आसा, पण आमी थंयच दिल्या। ते कोणाक मेवले? तिका कोणाक मेवले तुमी? तिका कोणाक मेवले? एका मेवल्या ऑफिसराक मेवले तिका पैसे दिवपाक? हय, ते पैसे ऑफिसरा कडेन दिले। तुम्ही नावा काढल्या त्यात ऑफिसर तुम्हाला थंय आशिल्ले? तुम्ही ऑफिसराच्या हातीन पैसे दिले ते? नोकऱ्या खातीर आपणे एकलेनूच पैसे घेवंक ना, हातूंत आनीकूय लोक आसात। आमची 9 जाणांची टीम आशिल्ली, आपल्या वांगडा तांकांय अटक जाल्ली। आता हो जो 17 कोटीचो व्यवहार केलो तो आपणे एकलेनूच, आपल्या वांगडा जी आशिल्ली तांच्या व्यवहारा बद्दल आपल्याक कितेंच खबर ना म्हूण पूजा सांगता। नोकऱ्या खातीर 2022 मेरेन आपणे निखिल देसाई आणि उत्तम पार्सेकाराक पैसे दिल्ल्याचेय पूजाचे म्हणणे। तू एकटेच आसा पैसे घेवपाक आनी कोण कोण? खूप जाण आसा। ती खंयसरली सगळी? थोडी जाणां अरेस्टूय जाल्ली, खूब कडली आसा। मग ती कितले जाण आसा सगळे जाणां? आमची 9 जाणांची टीम आसा। ओके। सो आनी हांवें तेंकां रिक्वेस्टूय केली येयात म्हण म्हाज्या वांगडा, पण ती येवपाक रेडी ना। अरेस्टूय जाल्ली ती सेम टायमाक जेन्ना हांव अरेस्ट जाल्लें तेन्ना। तो टोटल अमाउंट धरून 17 कोटी हा तो तुझोच? आणि त्यांचो कितलो हा टोटल? नोकरा। या पुराय प्रकरणाची एक तर CBI ना जाल्यार उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीशावरवी चौकशी करपाची मागणी आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान केली। इमिजिएट ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आसले, इमिजिएट जजीस अपॉइंट जावपाक जाय फॉर इन्क्वायरिंग इनटू दिस। सरकारा कडेन जर पैसे ना जाल्यार यू कॅन रिक्वेस्ट द जजीस, दे विल डू इट। रिटायर्ड हायकोर्ट जजीस विल डू इट, आय एम शुअर, टू एक्चुअली फाइंड आउट हू आर द पीपल बिहाइंड दिस क्राइम। पूजा नायकान केल्ल्या आरोपाविशीं मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री उलयनासतना गेलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।